प्रभू जेजू आमच्या प्रभू जेजू प्रभू जेजू आमच्या प्रभू जेजू तुका मोहिमा तुका गावोंदोन निरंतरी तुका आमचे कीर्तन उपकार आठोवन करतांव आमी गायन प्रभू जेजू आमच्या प्रभू जेजू प्रभू जेजू आमच्या प्रभू जेजू बोडव्याचो होर तुका बोजोण करता आखे पृथ्वेर तुजी कीर्ती गाजता सगळी रोसना तुजी स्तुती गायता प्रभू जेजू आमच्या प्रभू जेजू प्रभू जेजू आमच्या प्रभू जेजू सूर्या चोंद्री आनी तारा सोमो उजवाड फांकोण पोरकोण करता तसो तूंच मा सूर्या आमी पोरजोर तुजो प्रभू जेजू आमच्या प्रभू जेजू प्रभू जेजू आमच्या प्रभू जेजू आमच्या प्रभू जेजू तूं मा सूर्या हांगासर आमकां भेट करूंक आयलाय आमचो प्रभू जेजू सूर्या चोंद्रीम आनी तारा सगळी रोचना तुका नोमान करूंक ह्या वेळार हाजीर आसा आमी तुजी रोचलेली रोचना सुमया तुजे मुखार आमी आयल्या किरीत भाशेन ह्या वेळार तुका आमचो खुदखुतीत नमस्कार करूंक तुका आमची भेट करूंक आमी हांगा आयल्या आमच्यो गरजो आमचे आवडे आमचे अंतरेक आमच्या काळजाची भावना तूं वळखताय सोम्या सगळ्या काळजान हे वेळार आमी आमची मान बागोवन आमची तकली बागोवन तुका सायबा आमच्या दोनयाक आमच्या रोसणाराक आमी पोरनिपाट आनी नमस्कार करता Father, we adore you, lay our lives before you. How we love you. Sugli budaya. Father, we adore you, lay our lives before you. How we love you, Jesus, we adore you, lay our lives before you. How we love you, Jesus, we adore
you. Lay our lives before you. How we love you. Spirit, we adore you. Lay our lives before you. How we love you. Spirit, we adore you. Lay our lives before you. How we love you. Yes, Lord, we love you. That's why we come here to adore you. We are your creatures. We are your friends. We are your followers. It is you who guide and protect us. It is you who is the master of our life. We come at this moment before you, Lord. We know that you are there with us. We know that you are present now in this form of bread before us. In the Holy Eucharist, you are present, Lord. You are present in your word. You are present in our day-to-day happenings. We thank you, Lord, for all that you do, for all that you are for us, for that and for all that you will be for us. Thank you, Jesus. Thank you, Jesus. Thank you, Jesus, from my heart. Thank you, Jesus. Thank you, Jesus. Thank you, Jesus, from my heart. तुका सुम्या दिनवास. फाल्यांच्या दिसाक किरीत भाशेन गोंयच्या सायबाचे रेलिकेची दाखोवणी करूंक आमी वेताव. गोंयचो सायब, तुजो पाटलावदार, आपल्या जिवितांत ताणें तुका समर्पण केलें, तुजी शिकवण आमकां दिली, तुजो मोग अणभव ताणें शिकयलो. आपलें जिवीत त्याग करून आमच्या देसांत तो आयलो. फाल्यांच्या दिसाक ताच्या रेलिकेची दोबाचीक दाखोवणी आमी करता. सगळें बरे तरेन वचूंक, सगळें शांतीन जावं, ह्या भाग्युंता उद्देशी फावो ती मजुरी आमकां मेळूंक, आमच्या पातकांचे बोगसणे आमकां मेळूंक. कितलो अपमान, कितलीं उतरां जायत्या जाणांनी उलयल्यान ह्या भाग्योंतान किरीत भाशेन भोगसूंक आनी आमी सगळ्या क्रिस्तांवांनी आमच्या जिविताची नवसोदणी जावंक आमी मागता. तशेंच सायबा, आमकां जिवी दवरली, आमकां हे रेलिकेचे दाखोवणेक तुवें आजीर केली देखून तुका आमी आर्गां आनी दिनवास दिता. थँक यू जीसस. थँक यू जीसस. थँक यू जीसस फ्रॉम माय heart. Thank you Jesus. Thank you Jesus. Thank you Jesus from my heart.
आज मान्यवंत पाद्र आग्नेलाची परब आमी समोरल्या. 9 आनी 7 त्याची पुण्यतिथी आमी मनयता. ह्या मान्यवंत भाग्यवंत पाद्रीन आपल्या जिवितांत जेजूचो मोग केलो. आपल्या प्रवचनान जेजू शिकयता ती वाट आमकां दाखयली. आपल्या मुणयारपणान भोव करून फिरगोजी तो आसलो थंयसर आपल्या शेडयांचो तो गोबाय जालो. शेडयांचो मोग ताणें केलो. शेडयां पासत वावुरलो. सुम्या ह्या ताच्या देण्या खातीर आमी मागतना ताका बेगीनूच चालताराचो मान फावो जावं म्हूण आमी विनोती करता. आनी तो आमकां तुवें खरेंच भुक्तीवंत मनीस दिलो देखून आमी तुका दिनवासता. थँक यू जीसस. थँक यू Jesus. Thank you, Jesus, from our heart. Thank you, Jesus. Thank you, Jesus. Thank you, Jesus, from my heart. सुम्या जायते आमची मागणी, जायते आमचे आवडे, कितें ती आवडे तुजे मुखार आमी घेवन येता. जायतीं पडदेसान आसलेली आमची भावा भयणां बरी नात, आपल्या खातीर मागूंक लायतात. जायत्या जोड्यांक भुरगे ना, भुरग्यांचें देणें ती ओंतरेकतात. सगल्या खातीर तुका दिनवासता दोनया. फावो ती मजुरी तांकां दी. जायतीं जाणां मेहनत करून आपलें पोट भरतात आनी जायतीं जाणां आपल्या घोवाक सोडून दुसऱ्या घोवां बरोबर, आपल्या बायलेक सोडून दुसऱ्या बायलां बरोबर आसात. बेमर्यादेचें जिवीत सोडून दिवंक, आपलें जिवीत न्हवसरूंक तांकां कृपा दी म्हूण आमी मागता. आनी ह्या सगल्या आमच्या भावा भयणां खातीर तुका आमी दिनवासता. Thank you, Jesus. Thank you, Jesus. Thank you, Jesus, from our heart. Thank you, Jesus. Thank you, Jesus. Thank you, Jesus, from my heart. आमचे तोंड उगडून त्याच दुनियाक आमच्या सुम्याक ह्या वेळार आमी दिनवासुया. In our busy lives, we often forget to be humble and faithful. And today we celebrate the feast of Venerable Father Agnello. He showed us the importance of these values. He lived simply, helped others, and always trusted in God. His life reminds us to slow down, be humble, and to strengthen our faith. Lord Jesus, present in the Blessed Sacrament, as we come before you, inspire us with the humility and faith of Venerable Father Agnello. Fill our hearts with your divine love and grace, so we may serve others with the same dedication. Grant us the strength to be humble in our actions, faithful in our devotion, and courageous in spreading your message. Through the intercession of Venerable Father Agnello, we have witnessed countless miracles. We hope that one day this may lead to his recognition as a saint. May we grow closer to you
each day. Amen. Thank you, Jesus. Thank you, Jesus. Thank you, Jesus, from my heart. Thank you, Jesus. Thank you, Jesus. Thank you, Jesus, from my heart. Nagaraat God व्यवस्था निवेदित तो नवोदय पालतो अजित झाला तो आमकां तुज्या मोगान तो आमकां मुक्ताय सगळ्या वेळार तुका देवा संसेचो तो आमकां आपयता केदो व्हडलो तुजो माये मोग मेळत आसलेलो सगळ्या वेळार म्हाका तूं आमकां सदां तूं आमचे वचयता जावं कुडीची एकमेकी वेळाचेर तूं आमकां दवरता एक दीस बापा तूं आमकां राखता तेच भाशेन मोगळाचेर मागता आजच्या दिसा आमच्या पादांगणाची आमी पदर समोर जबरदस्त मोगळाचेर जायती मिलाग्रीचो सागर आमचो पादांगण एक मिलाग्री मागलेले भावार्थान तूं आमकां फावो करता आनी हे भाशेन जायत्यो मिलाग्रींनी आमी मागता बापा मोगाच्या सेजून पादांगणाक बेगीनूच सांग आमच्या गोंयकारांचो आमचो गोंयचो पूत मोगळाचेर आमकां आनी एक सांत पावस जावं म्हूण मागता बापा सगळ्यांची बेगीनूच मागणी आयकून मेळून आमच्या पादांगणाक सात म्हणून बोडसां म्हणून मागता बापा तेच भाशेन मागता बापा फाल्यांच्या दिसा बापा मोगळाच्या देवी आमच्या गोंयच्या साहेबाची टाळणी जावची आसा बापा मोगळाचेर जायतो वाव चलता बापा तो सगळो वाव बापा बरे भाशेन जावन मोगळाचेर आनी सांत फ्रांसिसाचें दर्शन घेवंक केल्यान सगळ्यांक ताका कुडकेन तुज्या आशिर्वादाच्या देण्यानी बोर म्हणून मागता बापा तुजो आशिर्वाद आमचे गांव गोंयच्या साहेबा मोगाच्या जेजून आमकां गोंयकारांक सगळ्यांक तूं राख आनी सांबाळ तुजो आशिर्वाद आमचेर घाल म्हणून मागता बापा हे सगळ्या वेळार तुका देव वाचून हजार आनी हजार लोक चड फाल्यांच्या दिसा ह्या दिसांनी एकठांवतलो बापा तुजें दर्शन घेवन बापा ह्या दर्शनांतल्यान ताका सगळ्यांक तुजी जाणवाय ताका दी बापा तुजी पेकोवणी ताका दी म्हूण मागता ह्या वेळार सगळ्यांक आनी तुका देव वाचता बापा. Thank you, Jesus. Thank you, Jesus. Thank you, Jesus, from my heart. Thank you, Jesus. Thank you, Jesus. Thank you, Jesus, from my heart. Our beloved Venerable Father Dr. I pray for his safe soon. And we have a miracle in Goa, a big miracle which is in the form of Saint Francis Xavier. We pray for to bless the exposition and to bless all the pilgrims who are going to visit from far and wide. Thank you, Jesus. Thank you, Jesus. Thank you, Jesus. Thank you, Jesus, from my heart. Thank you, Jesus. Thank you, Jesus. Thank you, Jesus, from my heart.
गायन करूया गिताचो अंक Q7, पेज नंबर 169. खरेंच देवाची दौलत, देवाची रुंदाय खोलाय आमच्यान मेजूंक जायना. देव आपल्या बरेपणान सगलें आमकां दिता. तर ह्या देवाची तोखणाय आमी करूंक ह्याच गायनांतल्यान आतां आमी गावुया. देवा तुजी दौलतीची रुंदाय खोलाय कशी सांगची, तुजी जाणवाय तुजें गिन्यान तावनासलोलो सागोर सोमदी, तुजी चिंतना तुज्यो मांड्यो कोणाक ताको सोडून काडू, तुजी चिंतना तुज्यो मांड्यो कोणाक ताको सोडून काडू. तुजें तोर मोन जाणो जालो कोण तोर आसोत रोच नामोदे, तुजो बुदवोत एकदां जालो कोयसूर मेळोत मोनीस बुडवो. तुजे कोडचे नागेतिले तुका देणे दिला कोणे, तुजे कोडचे नागेतिले तुका देणे दिला कोणे. सोगले तुजे कोडसून आयला, तुजेच पासोड सोगले जाला, तुज्या नेमान सोगले चलता, तुजो निर्णय सोगल्याक पावता. बापा पुता पवित्र आत्म्या तुका देवा मोहिमा सासना. बापा पुता पवित्र आत्म्या तुका देवा मोहिमा सासना. आमची पावलां चलयता. दर दिसाक आपल्या उतरांतल्यान आमकां उजवाड दिता. आमचे निर्शेल्ले जिवीत, निराशी जाल्ले आमी मनीस हांगातूय बोवाडे मारतना आपल्या उतरांतल्यान आमकां समाधान करता. आपलें उतर आमकां दिता आसतना तातूंत आमकां संदेश दिता, बुजवण दिता. हे वेळार आमी देवाचें उतर आतां आयकुया. सर्वेस्पो तुमचे सवे आसूं. तुमचे सवे आसूं. मार्को पोरमोणे जेसू क्रिस्ताचे शुभ वर्तमान. महिमा तुका स्वाम्या. आनी ताणें तांकां सांगलें, आख्या संवसाराक वचात, सगळे रोसणेक शुभ वर्तमान परगटात. बावाड धरतीत आनी पवित्र स्नान घेतीत ती सोडवण जोडटली, पूण बावाड धरिना जातीत ती
कास्तीचें फॉर्मोण घेतली. बावाड दवरतल्या सवे ह्यो खुणा दिश्टी पडटल्यो. म्हज्या नांवान देंवचार काडटली, नव्यान भासो उलयतली, सोरोप दवरतली आनी जीव काडपाचें कितेंय ती पियेतीत बी तांकां तें वायट जावचें ना. पिडेवंतांचेर हात दवरून ती तांकां बरी करतली. आनी सोम्या जेसून तांचे कोडे उलोवन सोंपयतच देवान ताका वयर स्वर्गार उबारून व्हेलो आनी थंय तो देवाच्या उजव्याक बसला. तांणी वचून सगळे कडेन शुभ वर्तमान परगटलें. सोमी तांचें उतर तिरायतालो. जेसू क्रिस्ताचें शुभ वर्तमान. वखणी तुका क्रिस्ता. आख्या संवसाराक वचात आनी म्हजी बरी खबर परगटात. काय बरी आज्ञा जेजू आमकां दिता. पयले सुवातेर आमी आमचो बाबार्थ जागोवंक, बाबार्थाची किट्टी आमच्या भितर जोडूंक, फोलेर कसो जावन दुसऱ्यांक उजवाड आमी दिवंक सोमी आमकां धाडटा. म्हज्या नांवान तुमी देंवचार काडटल्यात. म्हज्या नांवान कुड्ड्यांक परतून नदो दितल्यात. म्हज्या नांवान तुमी गुंग्यांक उलोवंक ताकत दितल्यात. म्हज्या नांवान बेऱ्यांक आयकूंक शक्ती दितल्यात. बरी खबर परगटूंक कोरण्यांनी आनी उतरांनी आमी कशें करचें तें सोमी आमकां उगडास करता. कशे तरेन आमी घेता काय देवाचो संदेश. तुजे मुखार आयल्या हांव सोम्या. तुजें दर्शन घेवंक आमी मागतना ही बरी खबर परगटूंक आमकां तांक दी. शक्ती दी सोम्या. आमची मनां उजवाडाय. आमच्या काळजांत आसलेले दुबाव पयस कर.
भिरांत आमचेर येता. केन्नाय केन्नाय आमी भियेता सोम्या. आमकां तुजो आदार दी. पाव तूं आमकां सोम्या. आमचे कडेन जायना तेन्ना तुजें उतर आमकां घोटाय जावं दी. आपटून आड्डून आमी पडटा तेन्ना तूं आमकां पाव. वचात संवसाराच्या शिमापर्यंत जो कोण म्हजी बरी खबर आयकता तांकां तुमी पवित्र स्नान दियात. कुडीक आमचे भितर शक्ती ना आमकां. आमचे भितर तितले बडवंत न्हय आमी. जायती आमची ओक्रिस्ती बाबा भयणां तुका अंतरेकतात सोम्या. ह्या वेळार तांची मनां उजवाडाय. ह्या वेळार तुजो ताळो आयकूंक तांकां तांक दी. ह्या वेळार आपल्या जिवितान अदीक आनी अदीक सोम्या तांणी नवसरूंक तांकां कृपा दी. सोमी मोसो गोडी कांयच म्हाका उडेना. सोमी मोसो गोडी कांयच म्हाका उडेना. सगळे म्हणया सोमी मोजो गोडी कांयच म्हाका उडेना. सोमी मोजो गोडी कांयच म्हाका उडेना. पांचवो चोरो मेळटा तूं सोमी म्हाका विसो दिता. प्रशस्ती तोडूत का तूं सोमी म्हाका आपोवन व्हरता. सोमी मोसो गोडी कांयच म्हाका उडेना. 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 सोम्याक पडोवया. ताची नदर आमी घालुया. फाल्यांच्या दिसाक आख्खो दीस आनी 40 आनी 5 दीस ह्या भाग्योत फ्रांसीस शावेराचे रेलिकेची दाखोवणी सोमी चलयतलो. शांत वातावरणांत बऱ्या मनान भक्तीपणान आमची भावार्थी येवंक. शांत मनान भक्तीपणान उमोग येवंक. सगल्यांनी भावार्थान ही भेट करूंक. सगल्यांनी आपल्याक आसलेले प्रश्न ह्या भाग्योताच्या पांया तळा धरूंक. सगल्यांक
कितें ना कितें बरें फावो जावं. जायतीं पातकी मनशांची जिविताची नवसुर्णी जावंक सोम्या आमी तुजे लागीं मागता. धाडून दी सोम्या मोजोत ह्या भाग्योता उद्देशी आमचे कडेन. आमकां ही मोजोत फावो कर सोम्या. गरज तुज्या पाटलावदारां. गरज आमच्या ओ क्रिस्ती भावा भयणां. फाल्यांच्या दिसाक जायतीं आमची भावा भयणां आमचो बरे तरेन मांडावळ करूंक बंदोबस्त करतलीं. तांचो आमी उगडास करून तांचे खातीर मागता. जायते आमचे पुलीस फोर्स आसतले तांचोय आमी उगडास करता. बरे तरेन मांडावळ करूंक, बरे तरेन शिस्तचार सांबाळूंक, बरे तरेन समजूंक, बरे तरेन उमो घेवंक सगल्यांक आदार दी. कसलीच झगडीं ना, झुजां नात, चडवड ना. शांततायेन वचूंक आदार आमकां दी. शेवटाक जेजूचो आशिर्वाद घेवंक आमी दिमी घालुया आनी गायन करुया गिताचो सॉंग R39 पेज नंबर 196. तुझ्या हाता मोजो हात जेजू घालता तुका देखून विश्वासान जेजू दवरता वाट तुजे बोरी उंच दोंगर काडून सोडटा तुझ्या उतराक पाळो दिवन दोर्यार चलता तुझी
Zuzak Vetahau Dusman moje birakur maka biratna. देवाची वाखाणणी आमी करुया सगळीं म्हणून सुदय जावं देव सुदय जावं देव सुदय जावं देवाचें भोव पवित्र नांव सुदय जावं देवाचें भोव पवित्र नांव सुदय जावं जेजू नीज देव आनी नीज मनीस सुदय जावं जेजू नीज देव आनी नीज मनीस सुदय जावं जेजूचें नांव सुदय जावं जेजूचें नांव सुदय जावं जेजूचें भोव पवित्र काळीज सुदय जावं जेजूचें भोव पवित्र काळीज सुदय जावं जेजूचें भोव मोडीक रोगोत सुदय जावं जेजूचें भोव ओमोळीक रोगोत सुदय जावं जेजू भोव पवित्र आनी साक्रामेंतांत आल्तारा वेल्या सुदय जावं जेजू भोव पवित्र आनी साक्रामेंतांत सुदय जावं देव आत्मो सांत बुजवंडार सुदय जावं देव आत्मो सांत बुजवणार सुदय जावं देवाची माय भोव बागयोन तांकवार मारी सुदय जावं देवाची माय भोव बागीवंत तांकां सुदय जावं मारयेचो पवित्र आनी कोतावीन गोर सोबो सुदय जावं मारयेचो पवित्र आनी कोटावीण गोर सोबो सुदय जावं मारयेचे उनोदवोन कुडियोत्म्या सयत स्वर्गा व्हरोन सुदय जावं मारयेचे अनोदवन कुडी आत्म्या सयत स्वर्गार व्हरोन सुदय जावं मारयेचें नांव ती आंकवार आनी माय सुदय जावं मारयेचें नांव ती आंकोर आनी माय सुदय जावं बागयोन झुजे मारयेचो भोव निर्मळ पोती सुदय जावं बागीवंत तुजे मारयेचो भोव निर्मळ पोती सुदय जावं देव ताच्या बोडव्या आनी भोगतांताय सुदय जावं देव ताच्या बोडव्या आनी भक्तांताय तुजो कुरीस वारून उजो जेजू येता तुजो पाटलाव सदांकाल जेजू मोजे बाळ. तुझो आत्मो म्हाका दी तुझो गोवाय हांव तुज्या मोगाळ बापाशी जेजू मा